Abbiamo pregato per la malattia di questo amico, di questo papà, di questa mamma e poi se n'è andato. Quando una mamma prega per il figlio malato, perché a volte sembra che Dio non li ascolti, per rispondere a questa domanda bisogna meditare con calma i Vangeli. I racconti della vita di Gesù sono pieni di preghiere. Vediamo che a volte la risposta di Gesù è immediata, invece in qualche altro caso essa è differita nel tempo. Sembra che Dio non risponda. Quante volte abbiamo chiesto una grazia, un miracolo, diciamolo così, e non è accaduto nulla. Poi col tempo le cose si sono sistemate, ma secondo il modo di Dio, il modo divino, non secondo quello che noi volevamo in quel momento. E il tempo di Dio non è il nostro tempo. Impariamo questa pazienza umile di aspettare la grazia del Signore, aspettare l'ultimo giorno. E tante volte il penultimo è molto brutto, perché le sofferenze umane sono brutte, ma il Signore c'è e l'ultimo Lui risolve tutto.
जेसू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजा संतोषान भोगता कितलो पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो दादुसकायेन भिरून वेच्या कोतमो जेसू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचें गोडवे उतर तोंडांतले गोडशें दुलोक चिंतून मनान नावचोशें जेसू पातक्यांक एकलोच तूं बोरवासो उलो माथ्यांक कितलोच तूं कोण वालो तुका सोत्यांक कितलोच म्हूण तूं बोलो तोर भोगतोल्याक कसो तूं ना जावचो जेसू कितें भोगता मोकोन तुजो हेची बेचान करीत सांगून वचो हे शोरान बिलकूल कळो मोगसोर केलो मनीस जाणा जालो जेसू आमचो मुकुट स्वर्गार राजा जातूं आमचो संतोष ह्या संवसारांत आमकां ओडवीक मोहिमा वैकूट सुखा तुजे सोबे भोगूं निर्मीस आसना भोव पवित्र संस्कारान आसलेले जेजू तुका आमी ह्या वेळार हांगासर आमचे मुखार घेवंक आमचे मोदेकात ह्या वेळार तूं आयलाय देखून सगळे खालतिकायेन तुका पयले सुवातेर आमी दिन वाचता तुजे आसणे ह्या वेळार ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मुखार आसा सगळ्या सर्व सृश्टीच्या रोसणारा सगळ्या बरेपणान भरलेल्या देवा मनशाच्या हुस्क्यान मनशाक कोनवाडायेन पडयतल्या जेजू तूं ह्या वेळार आमचे मोदे आमचे मुखार हाजीर आसाय तुका सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या बळान सगळ्या आमच्या जिविताच्या ह्या आमच्या वेळार आमी तुका ह्या वेळार सगळे खालतिकायेन आमची मान बागोवन आनी आमचे अस्तित्व तुज्या मुखार दवरून पोरनीपाट आनी नमस्कार करूंक तुका आमी सोदता ह्या वेळार आमची मान बागोवन किरीत भाशेन तुका आमी नमस्कार करूंक वेता तेन्ना तूं सायबा आमचो धोनी संवसारांत किरीत भाशेन तुजो रupkar जावंक तुका आमी दुसऱ्यांक दिवंक आज तुजो उलो आमकां to make your face known to the world, to make you known to the world, is your deep and deep longing from us. At this moment,
with all humility I stand before you. I come before you, a sinful person. I come before you, a man, a woman, a youngster filled with worldly things. I stand before you, the God of my life, my Savior, my Master, my friend, my benefactor, my benevolent lover. I come before you with all humility at your disposal. I, at this moment, bow down and humbly acknowledge your presence before me. Sogल्या आमच्या काळजांतान दुनिया ह्या वेळार आमची मान बागोवन तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार आमी करता. Mogarnu somimoso Jivitani torsalo Jivit moje borin solo Egoni divu ciudilo Jivit moje borin solo Egoni divu ciudilo Mogar tu somimoso Jivitani torsalo Jivit moje borin solo Egoni divu ciudilo Salolyak tuve medoili Ololyak tuve nukoli Mololyak tuve soli Moji kodu sankadun udoili Salolyak tuve medoili Ololyak tuve nukoli Mololyak tuve soli Moji kodu sankadun udoili Mogar tu somimoso Jivitani torsalo Jivit moje borin solo Egoni divu ciudilo Jivit moje borin solo Egoni divu ciudilo Oi Somia, Jivit moje bori tuवें सोलून तुजो rupkar म्हाका दिवंक तूं आशिल्लोय सांडलोल्यांक तुवें सायबा परतून हाडली खंय खंय सांडलोलीं आमी आसलीं जिविताचो ओड आमकां नासलो
संवसाराचे वस्तूंनी आमी गुल जाल्ली. जिवितान आमच्या निराशीपण आयले. उदीक आनी उदीक संवसारी वस्तूंक आमी लोभतली. सांडलोली मनशां आमी. तुजे सोडशी सोम्या परतून आमी येता. उदीक आनी उदीक परतून सायबा आमकां पडलोल्यांक तूं उखलून दवर. पडलोली हांवें सायबा. तुवें आमकां तुज्या मोगान उखल्ली. तुजो रुपकार ह्या संवसारांत आमी जावंक तुजी आशा जाली. आमकां सायबा परतून एकदां दिशा तुवें दिली. मोडलोली आमी आसली सायबा. निराशीपण आमचे भितर आयले. उत्सव आमच्या मदें उत्साहच नासली. भितर सायबा उर्बा नासली. उदीक आनी उदीक निराशीपण येवन आमचीच दुर्दशा आमी केली. आमचो भावार्थ हाडलो सायबा. ह्या वेळार तुजे मुखार येता आमी. आमकां सायबा ही सगली कोडसाण आमचे भितर आसा ती कोडूसाण तूं सायबा काडून उडयताय म्हूण आमी जाणाव. आमच्या जिवितान हे सगलें आसा वायट चिंतना, वायट कोरण्यो दिसता ते परमणे सायबा तूं काण उडयताय. हाका लागून तुजे मुखार आमी आसा. आमच्या जिवितान भितर सर तुजो रुपकार आमी जाव. that we may be your followers in this world, that we may really have this to make your face in the world, the courage. तुजो रुपकार सायबा ह्या संवसारांत जावंक तूं आमकां ह्या वेळार आपयताय. Your face in the world. संवसारान तुजो रूपकार आमकां कर. भोव मोगालो जेजू, खेरीत भाशेन आयचे सांजचे हो ल्हानसो विशय आमी घेतला. संवसारान तुजो रूपकार आमकां कर. कित्याक संवसाराच्या दर एका कोणशान तुजी गरज आसा. संवसारान दर एका मनशाक तुजी गरज आसा. आनी संवसारान दर एका जाग्यार तुजी गरज आसा. ह्या सगळ्या सुवाताचेर दर एका मनशान आमचे उद्देशी तुका पडलो जाल्यार कितली सोबीत घडणी ही घडटली काय. आज आमी मागता आमचे उद्देशी दर एका मनशान संवसारान तुका पडूंक. मनशाचें रूप घेवन सोम्या तूं ह्या संवसारान आयलो. आज तुजें रूप आमी मागता तेन्ना आमकां पदवी नाका.
आमकां राजवटकी नाका, पूण तुजेच भाशेन जे परी तूं खालतो जावन एक मनीस कसो संवसारांत जियेलो, तेच परी आमकां ह्या संवसारांत जियोवपाक शिकय. ल्हानश्यो वस्तू, ल्हानसो आदार, इल्लेशें बरेपण, दुसऱ्या सोवें हुस्को, हे बारीक वस्तू आमी केली जाल्यार आमी दुसऱ्याक तुजो उपकार जावंक शकता. संवसारांत तुवें केन्नाच तुजी पदवी दाखोवंक ना. देव जावन मनीस कसो तूं संवसारांत जियेलो, आनी आयज आमी मागता तेन्ना पदवी न्हय, बोगोर बोड मागता. कित्याक मनशांनी तुका जायतें वायट केलें, जायते तरेन तुजे आड उलयली, तुका दुखयलो, आनी जेन्ना आमी संवसारांत तुजें रुपणें जातलें तेन्ना हेंच म्हाकाय भोगतलें, वो हेंच आमकांय भोगतलें. सगळीं गोरी आमचें बरेपण पडेपा न्हय, थोडी आमचे आड उलयतली, थोडी आमकां दुखयतली, थोडी आमकां सांडून दितली, थोडी म्हणटली हो आपणाकूच व्हड समजता. तींच तीं उतरां जीं पवित्र पुस्तकार बरयलेलीं आसात, जी ताणें तुका म्हणलेली. आनी हें सगळें सोसूंक मानून घेवंक आमकां तुजें बोड जाय, आमकां तुजो आदार जाय, आमकां भोव करून पवित्र आत्म्याची घोटाय जाय. आमचें मन उजवाडोवंक, आमचें काळीज गोट करूंक. आनी सोम्या, हेंच आयचे सांजेक हांव तुजे लागीं प्रार्थना मागता. संवसारांत तुजो उपकार म्हाका कर, आनी तुजो उपकार जावंक म्हाका बोड दी, आदार दी, धीर आनी घोटाय दी. सोम्या, What a friend we have in Jesus, all our sins and grace to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
तुझो रupkar, तुझे मुखामोळ amkam कोर सोमिया. या संवसारांत तुझे मुखामोळ तुझो rupkar amkam कोर सोमिया. Make us your face in this world. हो संसार लाचार संसार, भिरांतीन भरलेलो संसार, घायाळ जाल्लो संसार, दुखीन कश्टवतलो संसार. हो संसार आशेन भरलेलो संसार, दुसऱ्यांचेर राग धरून रावतलो संसार, दुसऱ्यांचो विंगास घेवंक सोदतलो संसार, दुसऱ्यांक नागोवंक फटोवंक पावला पावलार प्रयत्न करतलो संसार. Yes, Lord, the negativity of this world, a pained world, a wounded world, a sad world, a world that has been devastated by diseases, a world that has been devastated by natural disasters. This world, a world full of greed, world full of anger, vengeance, revenge, a world filled with deceit, lies, most often ready to take advantage of others. हो संसार दुनिया सोडवंडाराची वाट पळोवन आसलेलो संसार, आपल्या देवाक एकठांवंक सोदतलो संसार. A world that is awaiting a savior, a world that is watching out and clamoring, calling out. भोव करून दुनिया ह्या दिसांनी जे आमचे भोंवतणी घडटा, पिडा, कोश्ट, दूख, भायर रावप, कोविड-19 हे महामारीन आमची जायत्यांची घरची सोपून गेल्यान दुनिया. आमचे ओळखीचे काल आमचे बराबर चलताले, वावर करताले, आयज ना दुनिया. महामारी जातून आमी जायती दुखी जाल्या, भिरांत आमचेर आयल्या. When will be my turn? When is it affecting me? The world that has been infected by COVID-19. दुसरी वाटेन दुनिया ही वादळ मळां, तुफानां, the cyclones and the floods, natural disasters strike us. इल्ल्याशा वेळा भितर कितले निसंटोन, lot of destruction in a short while. एक वस्त काबार जावंकूच ना, दुसरी तयार. एक दुयेंस हाताळून जावंकूच ना, दुसरें दुयेंस उबें.
black fungus, white fungus, yellow fungus, leading to immediate death. Birant, akant, या आखांतान दुनिया हो संसार आशेता सोडवंडार खंय आसा. सोडवंडार केन्ना येतलो, सोडवंडार खंय मेळटलो, सोडवंडार कोणाक फावो जातलो. Yes, Lord, we are waiting. Where is the Savior? When is He coming? Where is He coming? Whom is He going to save? देवाचे रूपने देवाचो रूपकार आजीर करूंक हातयार जावंक तूं तयार आसाय? Are you ready to present this face of God to this needy world? गरजेक सांपडलेल्या ह्या संवसाराक हे देवाची शितोड खुशाल शांत मुखामोड आजीर करूंक तूं तयार आसाय? या घायल्ल्या संवसाराक पेकोवणी दितले मुखामोड, शांतताय हाडटले मुखामोड, सुरक्षा दितले मुखामोड जावं तूं तयार आसाय? तुका खुशी आसा? Are you willing to be that face, the saving face of the Lord, the merciful face of the Lord, the compassionate face of the Lord? Are you ready to be the healing face of the Lord? Are you ready to be that caring face? Are you ready to be that guiding face of the Lord? दुनिया ही तुझी पर्ज, ही पळे तुझी पर्ज आसा. कोर दुनिया म्हाका तुजो रूपकार कोर. Heavy trials and temptation, is there trouble anywhere? We shall never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who would all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who would all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. दुरोप जेसू मोगाल आनी उदार, इतलो मोगाल आनी इतलो उदार की आपले कश्टवलोले दुकानी
गायांनी रोगतान भरलेले, कांट्याचो मुकुट तोपलोले, थिपी उडयलोले, रुपणे एका तुवाल्यार छापून दिले. फकत मनशा कुडा खातीर, फकत आमच्या पातकां खातीर. सोबीत सुंदर रुपणे एका दिसा भितर, ते घडये भितर कोश्ट आनी मरण सोसून आपलो रुपकार मनशा कुडाचे सोडवणे खातीर छापून दिलो. इतलो मोगाळ आमचो इश्ट, जी फ्रेंडशीप आजून हांवें म्हज्या जिवितान पळोवंक ना. ती फ्रेंडशीप हांव जल्मुचे आदीं कितलींशींच वर्सां फाटीं म्हजे खातीर आदी फुडेंच तुवें पाडली. जेजू, असली ही फ्रेंडशीप आमी तुजे सवे, तशेंच आमची सृश्टी सवे, मनशा कुडा सवे, एकामेका सवे, ही फ्रेंडशीप आमी जो कोत्ता तो वावर, आमी जो कोत्ता तो धंदो, आमी जो दाखोवता तो मोग, ही फ्रेंडशीप हे सगळे आमच्या करण्या वरवीं संवसारांत मोग, शांती, एकवट, सगळें करप्शन पयस करूंक, सगळो भ्रश्टाचार पयस करूंक, दुयेंसां पयस करूंक, दुयेंसां आड झुजूंक, झगडीं झुजां पयस करूंक, असली फ्रेंडशीप जी तुवें आमचे सगळें दाखयल्या, तसली फ्रेंडशीप संवसारांत आमी एकामेका सगळें दाखोवंक आमकां बळ दी.
amkam dita vakto devi mogatso. Lord, make us your face in the world. In Genesis 1, verse 27, God made us in His image and likeness. God created us and gave us the fortune of knowing Him. So many people in the world don't know what it is to be loved by a merciful God. They need and long for that love. We are called to be the face of the triune God, the face of God the Father, a face of mercy and compassion. We are tempted to pay back with revenge, speak badly about people, defame them for mistakes made knowing or unknowingly. But God has been merciful to us. Sinful people, we ought to be the face of God's mercy. The face of Jesus, the Son, a shepherd. Jesus cares for us when we fall, when we are hurt. We must reach out to the least of the people, especially those left out by the administrative institutions. In this situation, as we complain about the unpreparedness of the government, this is our opportunity to be shepherds to our brothers and sisters. The face of the Holy Spirit, the Paraclete, Parakletos, companion, called on aid. We need to be there for each other as comforters. Raise our voices for the downtrodden. Be their advocates in their times of need. Morganisto Jesus.
Então saiba Tuzo tu kakurta namaskar Zatu apsosasna sasna Jiri satus kaparu Nirmiami bogu tuka Rup rup bagi sorgaru Zatu apsosasna sasna Jiri satus kaparu Irmiami bogum rup rup bagi sorgaru स्वर्गीच्या बापा ह्या सांजेच्या वेळार हांव परत तुका तुज्या फुड्यान मान बागोवन नमस्कार करतां पवित्र साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल तुजें मुखामोळ तुजो रूपकार आमकां दाखय जेजू आयज ह्या संवसारांत जायते वायट जायत गेलां जायते फावटी म्हजे फ्रेंड म्हजे इश्ट म्हजे शेजारी म्हाका दुखयला आनी एक एकल्याक दुखयतात ह्या वेळार मोगळा जेजू तुजेंच रूपकार तांकां दाखय आनी तांणी आपल्याचें जिवीत बदलूंक तांकां कृपा दी आयज आमचो मिनिस्टर आमचे आमदार आयज तांच्या हातीन जोडटी आहा जायते पुर्जेक दुखयतात सतायतात आपल्याक जाय तेच भाशेन कोत्तात आनी हाकाच लागून जेजू सगळे तांचे वायट पयस करून तुजे मुखामोळ तांकां दाखय जेजू आनी बरें तें करूंक हे पुर्जेक आपल्याचो आदार दिवंक तांकां शिकय जेजू आयज आमच्या भारत देशांत ही मारेकाल पिडा उत्पन्न जाल्या जेजू कितलो लोक लाखांनी लोक मरून वेता आयज आमचे गांवचे भाव भयण कितली पिडेन कश्ट होता आयज आमचे भाव भयण आमच्या सांगाताक भोंवतालीं उलयतालीं एकामेकाक मेवतालीं आयज आमच्या फुड्यान ना
कसलें दूख मोगळा जेजू एक एक गोरेब्याक बोगस जेजू ही महामारी पिडा पयस कर जेजू कितलीं भाव भयणां हॉस्पिटलांनी कश्ट वतात तुजो पिकोणेचो हात ताका लाई जेजू तुजे मुखामोड ताका दाखय जेजू आयज आमचे दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर मॅनेजमेंट हे जायते वावुरतात आनी आमची जायती तरणाटी आपल्याचो आदार दिवंक दितात मोगळा जेजू सगळ्यांक मोगळा जेजू ताका बरी भलायकी ताका दी तांचे वेळी पेश पिळा पयस कर जेजू मोगळा जेजू एक वेळ सरून गेली दुसरी वेळ आयली तातूनच मोगाच्या जेजू सायकलन कितले लुकसाण थोड्या चोखता रूख पडोन घाला मोडोन जायते लुकसाण जाले जेजू एक एकल्याचे आमचे पातक बोगस जेजू ह्या पातकांतली आमकां वाटाय जेजू आयज सृश्टी देखून आयज आमकां स्वतांक लागल्या वादळ मोड तुफानां आमचेर गिरासल्या जेजू बोगस जेजू आमकां जायते आमी सृश्टीचेर वायट केलां आमचे दोंगर कातरून झाडां कातरून नदी पुरोवन मोगळा जेजू आमचे एक एक पातक बोगस जेजू तुज्या पांयाशी दवरता जेजू सगळीं आमची पातकां आनी ह्या वायटांतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता तुजो रupkar आमकां दाखय जेजू तुजेंच बरेपण तुजोच मोग दोन दिसा जेजू तुका दिवंक अणभवूंक आमचें काळीज मन शांत कर जेजू सगळ्या संवसाराचो धोनी तूं जेजू तुज्या एकाच उतरान जेजू ही महामारी पिडा तुज्यान काडूंक जाता पुसूंक जाता ह्या वेळार मोगळा जेजू ह्या संवसाराची सुटका कर जेजू आयज हे महामारीन कितलो लोक भियोन आसा जेजू घरांत कितलो लोक आयज कामां ना जावन घरांत पडला जेजू कितल्या जाणांक
ती कामां गेल्यान जेजू कशें तांचें उदक पसोवन जातलें जेजू वय जेजू तुज्यान सगळें जाता जेजू आमकां ह्या उण्या भावार्थाक आमकां आदार दी जेजू आमचो भावार्थ वाडय जेजू आनी हांव सत मानता जेजू हें तुज्यानूच ही महामारी पयस करूंक जाता ही काडूंक जाता पुसोंक जाता जेजू म्हाका बोगोस जेजू तुजो रुपकार म्हाका दाखय जेजू Abdon saiba orla doni raushel tola moje amu kore surup moje Compassion, come to me with your mercy. Show me your face, Lord. Maka tuझे दाखवून amor दाखवले. Maka तुझे सुरसुर्याचे मुखामोड दाखवले दुनिया. तुझे मुखामोड मुझे दाखवले. Have mercy on me, Lord. Touch me. Heal me, Lord. Heal us, Lord. Touch us. Touch us with your mercy and compassion. तुझे शांति
तुझ्या मुखामोळाचो कोरचोड आमचेर फांकूय. Let your face shine upon us, Lord. Let your mercy flow in us. Make me like you, Lord. म्हाका तुझे मुखामोळ कर. म्हाका तुझे मुखामोळ कर दुनिया. Make me your face in this world, Lord. ह्या संवसारांत म्हाका तुझे मुखामोळ जावं दी. शांतीचे, ताकदीचे, चुरचुऱ्याचे मुखामोळ, टिकवणी दितले मुखामोळ म्हाका कर दुनिया. Have mercy on me. Have mercy on this world, Lord. Heal this world. Cleanse this world with your precious blood, Lord. Let your blood flow in this world. Let your blood fall on each of us, Lord. Protect us. Guard us. Save us, Lord. Save this world. हो संसार वाटा आहे सगळ्या मिळण्याची. ही महामारीतली आमकां निवार दुनिया. आमची कातलो, आमची चुकी बोगस, आमची पातकांतली आमकां निवार दुनिया. Have mercy on us, Lord. दाविदाच्या पुता म्हजी कातली कर. दाविदाच्या पुता म्हजे चुरचुरे कर. Come to me, Lord. Come to me. Touch me, Lord. Touch me. Heal me, Lord. Heal me, Lord. Heal me, Jesus. Heal me, Jesus. Shed your face upon me. Let your blood be on us, Lord. Cleanse us with your blood, Lord. Have mercy on us. Have mercy. Hallelujah. 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 Heal us, Lord. Heal us, Lord. Heal us. Heal us, Jesus. Healer, heal me. Healer, heal me. Have mercy on me, Lord. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Let your precious blood flow on me. Have mercy on me, Lord. Have mercy on me, Lord. Hallelujah. Have mercy on me, Lord. Jesus, 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 Jesus. Have mercy on me. Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on this world. Make me your face in this world, Lord. या संसारात म्हाका तुझे मुखामोळ कर. या संसारात म्हाका तुजो रक्तार सोडून. जेजू म्हाका ह्या संसारात तुझे मुखामोळ कर दुनिया. म्हाका तुजो रूपकार कर दुनिया. एकामेकाक पावूंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक समजूंक म्हाका तुझे मुखामोळ कर Jesus, 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 Jesus. Have mercy on me. Have mercy on me, Lord. Have mercy on this world. Have mercy on this world. Heal us, Lord. Save us. Save us. Save us. Save us. Thank you, Jesus. Thank you,
Jesus, we believe. We trust in you, Lord. We trust in you, Lord. I believe, Lord, that you save us, that you have mercy on me, Lord. I believe that your face shines on me, that your blood saves me, Lord. I believe that your blood saves this world from all the evil, Lord. I believe. Yes, Lord, I believe. I believe, Lord. Help my little faith. Help my little faith, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on me. Jesus. I am healed, Lord. Jesus. Maka pekoni fawa zalya dunya. Jesus. I am healed. Jesus. Hallelujah, I am healed. Jesus. Hallelujah, this world is being healed. Jesus. Hallelujah, this world is being healed. Jesus. Hallelujah, all the sick are being healed and touched by the Lord. Jesus. Hallelujah, you protect me, Lord. Jesus. Hallelujah, I believe. Hallelujah. You make us your face, Lord. Hallelujah. amkam Tuzo rupkar Hallelujah. I believe there are so many who are out in this world, who have gone out to save, Hallelujah. to help the needy, to make things possible, Hallelujah. to give them food, to give them oxygen, free of cost. It is your face, Lord. It is your face, Lord. Hallelujah. These people who are out in this world, they are your face, Lord. We see your face today, Lord. Give us their phone numbers, contacts, to call us, to call them and reach out to them, Lord. With Hallelujah. food, with oxygen concentrators. Your face, Lord. These doctors are your face, Lord. The nurses are your face, Lord. The health workers are your face, Lord. Hallelujah. Our dispensation, which is working day and night to make things possible for us. Hallelujah. They are your face, Lord. तुझे मुकाम और दुनिया. Hallelujah. Jesus' triumphal entry into Jerusalem. Then he entered Jerusalem and went into the temple, and when he had looked around at everything, as it was already late, he went out to Bethany with the 12. Jesus curses the fig tree. On the following day, when they came from Bethany, he was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see whether perhaps he would find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. He said to it, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard it. Jesus cleanses the temple. Then they came to Jerusalem, and he entered the temple and began to drive out those who were selling and those who were buying in the temple, and he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. He was teaching and saying, "Is it not written, 'My house shall be called a house of prayer for all the nations'? But you have made it a den of robbers." And when the chief priests and the scribes heard it, they kept looking for a way to kill him, for they were afraid of him, because the whole crowd was spellbound by his teaching. And when evening came,
Jesus and his disciples went out of the city. The lesson from the withered fig tree. In the morning, as they passed by, they saw the fig tree withered away to its roots. Then Peter remembered and said to him, "Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered." Jesus answered them, "Have faith in God. Truly I tell you, if you say to this mountain, 'Be taken up and thrown into the sea,' and if you do not doubt in your heart, but believe that what you say will come to pass, it will be done for you. So I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father in heaven may also forgive you your trespasses." As we conclude this hour, we resolve, Lord, to be your face on the earth. We resolve, Lord, in times of oppression to be your face. In times of rejection, we resolve, Lord, to show joyfulness to others. In times of appreciation, people will despise us. We resolve to be happy, Lord. When people, our own friends, our own family members deride us, they may mock at us, we resolve, Lord, to work all the more in order that you may be proclaimed. Have faith, you said. We have faith, Lord, that you are with us. And that's the reason, whatever you ask in prayer, it will be given to you. It's your words, Lord. We resolve that no matter what comes in our way, we want to be your face to the world. Tuzo rupkar या sonvsarant जाऊंक आमकां साहेबा आज आमी निश्चय करता. आमीच तुजो रूपकार जावंक वावुरतल्या म्हूण ह्या वेळार तुका भास दिता. लॉन्च दिता तुय आमी निशेध मारूंक तयार आसतल्या. अत्याचार चलता तुय आमचो ताळो उबारूंक साहेबा आमी फुडें वेतल्या. जुंय आमची सृश्टी पाड करतात तुय आमी साहेबा आमचेच मन, आमचे विचार, आमचो निशेध आमी तांकां प्रगट करतल्या. जुंय धुमाळो चलता तुय साहेबा आमी झुजूंक तयार आसतल्या म्हूण आमी निश्चय करता. जुंय आमची भावा भयणां आमची फामिली मदें फूट घालतात तुय साहेबा अदीक आनी अदीक एक वोट हाडूंक तुजो रूपकार जावंक आज आमी निश्चय करता. जुंय आमकां भायर आयतले, जुंय आमकां सोडटलीं, जुंय आमच्यो मस्कऱ्यो करतलेत, हे सगळे सोसूंक आमी तयार आसा म्हूण आज आमी निश्चय करता. साहेबा आमचें मन अदीक आनी अदीक तुज्या उजवाडांत भर. आमकां तुजी कृपा दी. आमकां साहेबा तुज्या बोडांत भर. तुजो रूपकार, तुजो मोग, तुजी किरीत भाशेन ही बरी खबर दर एका आमच्या भावा भयणाक, दर एकाक आसरो सोदतल्याक, दर एकाक संकुश्टाक सांपडलेल्याक, दर एक पिडेंत आसलेल्याक, दर एक कोश्टवतल्याक, दर एक तुका नाकारतल्याक, दर एक जो तुका सोडून गेला तांकां साहेबा आमी तुजो रूपकार जावंक आमकां कृपा दी.
आमची सगळी मागणी तुवें आयकली. जें कितें आमकां फावो तें तूं सगळें आमकां दिवन दवरलें. सत मानता आमी. ह्याच भावार्थान आमचे हात उक्ते करून तुजो आशिर्वाद घेवंक कोतरेकता. खालतिकायेन दिमेर रावन तुजो आशिर्वाद आमी मागता. We beseech thee, O Lord, bless us. We believe that you have already heard our prayers. You are aware and you have already blessed us. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. लुताची केरी वोरती गोड साडी सोदुर्यादो वेची गोतम्याक चिटकून दवरता. आपल्याच रोगतान न्हाणयता. बापाक दिता ताका Good.